देवाक 3 वास देवाक वाखाणणे कित्याक तो योग्यतेचो आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा सिंहासनार बसला तो मेंढरो योग्यतेचो आसा. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमचे दोन्ही हात वयर उबारून या वेळार देवाक दिन वासूया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. ह्या सोबीत वेळा पासत ताची आराधना करूया. ताणें आमकां परतून एकठांय केल्यान ताची आराधना करूंक, ताची स्तुती करूंक. आयच्या दिसा आमी ब्लेस आसा, आशिर्वादीत आसा. आमची कुटुंबां आशिर्वादीत आसात. आमचें जिवीत आशिर्वादीत आसा. कित्याक आमचे भितर आसा तो बलिश्ट आसा, तो शक्तिवंत मोगाच्यान. देखून आमी शक्तिवंत आसा आनी ताणें आमकां परतून एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक. ताणें आमकां एका घारी भाशेन केल्यान, जे भाशेन ती घार, ते इगल वयर वयर ऊस उडता, ते भाशेन ताणें आमकां केला. ताचो आत्मा आमचे भितर आसा आनी त्या आत्म्यान आमी बरोन त्या घारी भाशेन उडता. देवाचें सामर्थ्य मोगाच्यान आमचे भितर आसा आनी त्या सामर्थ्यान आमी वयर 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 वयता. देखूनच आमी डिक्लेअर करता आमकां केन्ना खाला पडोंक जायना. कित्याक देवान आमकां वयर उबारल्यान, देवान आमकां आपल्या सांगाता वयर उबारल्यान आनी आमी तेचेच पासत आहा. कित्याक हेंच देवाक योग्यतेचें दिसलां. देखून ताणें तुका आनी म्हाका विचून काडल्यान. कित्याक आमी स्पेशल आसा. आमी स्पेशल आसा देवाच्या नदरे मुखार. आमी जोण एकली स्पेशल आसा. मोलादीक आसा देवाक, कित्याक देव आमचो मोग करता. आमी प्रेशियस आसा देवाक, कित्याक तो आमचो मोग करता. तो तुजो आनी म्हजो मोग करता आनी ताणें आमकां चूज केलें. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वासूया. तेच्या हाजीरपणान आमी रावया. कित्याक तेच्या हाजीरपणान आमकां शांती, समाधान, खुशालकाय आसा. ज्या वेळार आमी संवसारान वयता मोगाच्यान, त्या वेळार आमी घुस्पता. ज्या वेळार आमी देवाच्या हाजीरपणान आसता, आमी शांतीन, मोगान, संतोषान, खुशालकायेन भरता. कित्याक ताचे हाजीरपण पवित्र आसा मोगाचें आनी आमी पवित्र जाता. ओ थँक यू जीजस. ओ हालेलुया. तुज्या मोगा पासत, ओ तुज्या हाजीरपणा पासत हांव फकत तुजीच वाखाण.
तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। ऊकाव की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। ऊकाव की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है। ओ ब्रावा बंदले शिरा रंदला केरा सेरा, ए बाबा बसे मारा बारे हेरी आरा रा सेरी ला ला, शे बाबा बसेरी ला 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 ले, शा बाबा बाबा, ओ ब्रावा बसेरी आ बाबा बसेरी ला ला ला, ओ ब्रावा बसे, ओ रा बसा। Gesù mangia sotto tuca, cui sortu assai. Raula tuca, proclata, cui sortu assai. Gesù mangia sotto tuca, cui sortu assai. Laulata, toclata, cui sortu assai. Tuझे पाटलान बोलता राग तू माका, तुझ्याच फाटल्यान चलता सांबाळ तू माका, तुझ्याच फाटल्यान भोंवता राग तू माका, तुझ्याच फाटल्यान चलता सांबाळ तू माका. सोम्या मोच्या दुनिया मोच्या, cui sortu assai. Raula tuca sotto tuca, cui sortu assai. Gesù mangia sotto tuca, cui sortu assai. Raula tuca, toclata, cui sortu assai, cui sortu assai.
स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे भितर आसा. हालेलुया. तो आमचे भितर आसा. तेची जिवीत म्हजे भितर आसा. तेजो आत्मा म्हजे भितर आसा. रे मामा मामा रे बे मामा bebe dentro la man se ne cadra turbantra zeri bebe yara. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आजच्या देवाचे उतर घेयात. जुवांवाचो 4थो अवेसोर आणि 28वी ओळ. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 28. आणि ते अशा भाशेन बरयलां. तेन्ना ती अस्तरी उदकाचो कळसो सोडून नगरान गेली आनी लोकांक म्हणूंक लागली, हांवें केलां तितलें कोणे एकल्यान म्हाका सांगलां. 29 लायन. येयात आनी पळयात, तोच क्रिस्त काय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां जे वेळार आमी जुवांवाचो 4थो चॅप्टर ओपन करता थंय आमकां मेवता सगळ्यांक जाणा एक सामारितीन अस्तुरी. आमेन. आनी ती सामारितीन अस्तुरी कशा भाशेन जेजू सांगताक उलयताली उलयताली उलयताली. आनी ज्या वेळार ती उलयत रावली उलयत रावली उलयत रावली, तेचे भितरली जी असत काय आसली ती देवान ताका सांगली. आमेन. तेचे भितर जी कितें असत काय आसली ती देवान ताका सांगली. पळयात जॉन चॅप्टर 4 वर्स 16 जेजून तिका म्हटलें, वच आनी तुज्या घोवाक आपोवन हाड आनी हांगा ये. अस्तुरेन म्हटलें, म्हाका घोव ना. जेजून तिका परतून म्हटलें, म्हाका घोव ना हें तूं सारकें सांगलय. 18वी लायन पळयात. कित्याक तुका 5 दादले आसले आनी तुज्या सांगाताक आतां आसा तोय तुजो घोव न्हू म्हूण तुवें सारकें सांगलें. आमेन. सो जे वेळार जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितान येता त्या वेळार आमची असत काय देव आमकां सांगूंक सोदता. आमेन. म्हणून बाबा केन्नाय देवा लागसून पयस वचचें न्हू, तर देवाच्या लागीं येवचें. कित्याक जितले तूं तुज्या देवाच्या लागीं येताय तितली तेजी पवित्रतायेन तुजे भितरली चुकी सजमतात. आमेन. हालेलुया. पळया, देव आमची चुकी काडूंक ना, पूण तो पवित्रतायेचो सागर हा देखून तुजे भितर तो आपली पवित्रताय घालूंक सोदता. आमेन. देवान क्लियर म्हटलें, हांव पवित्र आसा देखून तुवें पवित्र रावंक जाय. हांव होली आसा देखून तुवें होली जावंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवाचो एकूच आवडो आसा, जसो हांव पवित्र आसा तशें तुवें पवित्र रावंक जाय. आमेन. पळय, ज्या वेळार हे 4थो चॅप्टर आमी पळयता त्या वेळार अशें आमकां मेवता एक सामारियन अस्तुरी आनी जेजूचो देव. पळया, थंय पळयलें जाल्यार जेजू सिकार गांवांत भितर सरचे आदी सिकार गांवांतसून तो पास जातलो. कितले फावटी त्या गांवांत भितर वचोंक ना, पूण त्या गांवांतसून बॉर्डरीनसून तो पास जातलो, पूण त्या गांवांत भितर वचोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. पूण ज्या वेळार जेजूचो टायम येयलो त्या वेळार तो त्या सिकार गांवांत भितर सरलो. आमेन. आतां सिकार गांवांत भितर सरले उपरांत जेजून कितें म्हटलें, शिसांक सांगलें, वचात आनी कितें तरी आमकां खावंक हाडात. जेजू खरेंच भूक लागलेली. आमेन. जेजू खरेंच भूक लागलेली ना. कित्याक जेजूक जाणा आसलें त्या उस्तोरेचो टायम येयला म्हणून. जेजूक जाणा आसलें त्या उस्तोरेचो टायम येयला म्हणून. कित्याक ती डेली उस्तोरे दनपारची उदीक भरूंक येताली. आनी जर पळयला जाल्यार कोणें आमच्या भयणांका विचारात, कोणूच एक भयण दनपारची उदीक काडूंक वचोची ना. खंयची जर निबरान उदीक काडूंक खंयचीच वचोची ना. ती एक तर सकाळची वयतली, सांजेची वयतली. मागीर ती दनपारची कित्याक येयली? दनपारची उदीक काडूंक कित्याक येयली? कित्याक त्या बांयचेर अपवित्र लोकांक मान नासलो. आमेन. त्या बांयचेर अपवित्र लोकांक मान नासलो. आनी खेरीज भाशेन ती जी वस्तोरी आसली ती बायन हेच्या पासून वयताली. कितें तर लोकांच्या आयकणे परस एकसुऱ्या स्वातेचेर गेल्यार एकदम बरें. आमेन. कित्याक त्या गांवांत तिका मान नासलो. त्या गांवांत तिका एक वेगळो मानाचो जागो नासलो. पूण ज्या वेळार
ती वस्तोरे सदी भाशेन उदीक काडूंक येयली त्या वेळार थंय तिका एक कॉन्ट्री बसलेलो मेवलो. सदा भाशेन उदीक काडूंक येताना थंय तिका कॉन्ट्री बसलेलो मेवलो. आनी खेरीच भाशेन त्या वस्तोरेन म्हटलें, तूं खंयलो? जेजून म्हटलें, म्हाका तान लागल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सो पळयात, हे जे उलोवप असलें, जेजू तेच्या लागीं उलोवंक लागलो, जेजू तेच्या लागीं उलोवंक लागलो, जेजू तेच्या लागीं उलोवंक लागलो. जशें उलोवंक लागता तशें जेजून तिका म्हटलें, जर तुका हांव कोण तो जाणा आसलो तर तूं म्हजे लागीं उदीक मागतलें आसलें आनी हांव तुका जिवें उदक दितलो आसतो. आमेन, हालेलुया. त्या वेळार त्या वस्तोरेन तिका जाप गेलो, तुज्या लागीं कांयच उदीक काडूंक ना, दोरी ना, कांयच ना, कसली तुज्या लागीं भांडे ना, कसले कांयच ना, कळशी ना, सो तूं कशें कितें म्हाका उदक काडून दितलें? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजून त्या वेळार तिका म्हटलें, हांव जें उदक तुका पिवंक दितलो तें उदक पियल्यार तुका केन्नाच तान लागची ना, पूण तुजे भितरले आनीक झरयो आवतल्यो. आमेन, प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जे वेळार हें उलयत जेजू गेलो, आयज कितें सांगता सारकें सजमान, जे वेळार जेजू पयलो डायरेक्ट थंय बांयचेर बसलेलो, ती वस्तोरी आयली, तेच्या उपरांत उलोवप सुरू जालें आनी मागीर सडनली जेजून म्हटलें, तूं आतां रावताय ते तुजे 5 न्हवरे आसात आनी आतां जेचे सांगाताक रावताय तोय तुजो न्हवरो. म्हटलें 6 न्हवरे आसात. त्या वेळार ती वस्तोरी म्हणटा, तूं एक प्रवादी कितें, तूं एक प्रॉफीट कितें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळयात, ज्या वेळार त्या वस्तोरेक जेजू क्रिस्तान सांगलें, तूं आतां तुज्या लागीं जे 5 दादले आसात आनी जो तुजे सांगाताक आसा तोय तुजो दादलो न्हू. त्या वेळार ते वस्तोरेन म्हटलें, सायबा तूं प्रवादी म्हूण आत्तां म्हाका कळलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेच्या उपरांत देवान ताका म्हटलें, देव आत्मो आनी तेच्या बाचप्यान आत्म्यान आनी सतांक पुजोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. त्याच वेळार ते वस्तोरेन म्हटलें, मसिया म्हणणें देवान मागलेलो येवचो आसा म्हूण हांव जाणा आनी तो येतलो म्हूण आमी सगळे सांगतले. जेजून तिका म्हटलें, हांव तो तुजे कडेन उलयता तो. आमेन. हांव तो तुजे कडेन उलयता तोच मसिया आसलो. हालेलुया. तोच तेच्यासाठी येयलो आनी तीच तेच्यासाठी रावलेली. आमेन. ओ रेबे सेकेंद्र मासे हे बरें आत्मा फाकता, स्पिरीट आमचे भितर उतारता. आमेन, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांवूच तो म्हणूंक लागलो. हालेलुया. तुजे कडेन उलयता तो. हालेलुया. आनी त्याच वेळार 28 लायन सांगता, त्या वस्तोरीन उदकाचो कळसो थंयच सांडलो आनी नगरांत गेली. लोकांक म्हणूंक लागली, हांवें कितें केलां तितलें म्हाका कोणे एकल्यान सांगलां. कितें म्हटलें? हांवें कितें केलां तितलें म्हाका कोणे एकल्यान सांगलां. येयात आनी पळयात, तोच क्रिस्त काय. आमेन. कितें म्हटलें? तुमी येयात आनी पळयात, तोच क्रिस्त काय. आमेन. पळयात बाबा, बायबल सांगता ती अस्तरीन उदकाचो कळसो सांडून नगरांत गेली. हालेलुया. पळयात, ती वस्तोरी घरांतसून भायर पडलेली कित्याक? उदीक हाडून. आमेन. ती वस्तोरी घरांतसून भायर पडलेली कित्याक? उदीक हाडून. आनी ती दंपारची कित्याक आयलेली? कित्याक? सगळीं जाणां तिका वायट नजरेन पळयतात म्हणून. आमेन. आतां सगळ्यान व्हडली वस्त ती म्हटल्यार उदीक, आनी उदकाक लागून ती बांयचेर आयली. आमेन. पूण ज्या वेळार जेजू क्रिस्ताची उतरां तेणी आयकली, उदीक थंयच सांडलें आनी दुसरी उदीक घेवन गेली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जेजू क्रिस्तान क्लियर म्हटलेलें, जॉन चॅप्टर 4 वर्स 14,
पूण हांव दीन तें उदक तूं पियेताय जाल्यार तुका केदीच तान लागची ना आनी त्या उदकाची ताचे भितर एक झर जातली आनी ती सासणाचे सासणांक जिवीत दीत व्हांवतली. आनी ती व्हांवली जेन्ना जेजू क्रिस्तान तेचे वयर डिक्लेअर केलें तेन्ना ती झर व्हांवली. आमेन. कित्याक ती वस्तरी थंयच कणसो सांडून गेली उदकाचो, कित्याक तिका जेजूच्या उदकाची झर मेवलेली. आमेन. थंयच सांडून गेली आनी कित्याक तिका जेजूच्या उदकाची झर मेवली. पळयात बाबा. आनी तेणी वचोन आख्ख्या सामरिकारान देवाचे उतर प्रगट केलें. आमेन. आख्खें उतर प्रगट केलें. आनी पळया जॉन चॅप्टर 4 वर्स 20 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 41 आमकां सांगता. आनी ताच्या उतराक लागून आनी खूब खूब जाणांनी ताचेर विश्वास ठेवलो. ती वस्तोरी म्हणटाली आतां आनीक तुज्या उतराक लागून न्हू बगर आमी ताचें आयकलां देखून आमी सत मानता आनी तो खरोच संवसाराचो तारक म्हूण आमकां कळून आयला. आमेन. सो पवित्र पुस्तक आयज कितें सांगता, तुजो कसो थंय सांड जिवी देवाचे उदकाची झर घे आनी दुसऱ्यांका सांग. तुजो वाडो बदलतलो, ती सिटी बदलतली, तुजें आख्खें शहर बदलतलें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ती झर थांबोना आसली. एक उदीक पिवंक येयलेली आपणाक ताणींक जाय ती, पूण जेजू क्रिस्तान ताका खरें उदकाची झर दिली आनी आख्ख्या सामरिकारान ती उदीक पसारलें. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त जिविताची झर जावन आसा आनी ती झर म्हटल्यारूच वर्ड ऑफ गॉड. आमी जर तिची उतरां वाचता आनी तेच्या उतरां प्रमाणे आमी जर चलता तर आमचे भितरल्यो झरी फुट्टात. आमचे भितरल्यो झरी फुट्टात आनी त्यो झरी केन्नाच थांबनात. सासणाच्या सासणांक त्यो व्हांवतात, 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 व्हांवतात आनी व्हांवतात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात बाबा, ती एक वस्तोरी, सिंपल वस्तोरी. कितें केल्लें तेणी? 5 दादले आसले. म्हटल्यार एका दादल्या सांगाताक विश्वासी नसली आनी आतां जो रावतलो तोय ताचो दादलो नसलो. म्हटल्यार ती कोणाच सांगाताक परमनंट रावा नसली. हालेलुया. तेणी सगळें आपलें जिवीत मेळपणान सांडलेलें. पूण बाबा ज्या वेळार जेजू क्रिस्त येयलो त्या वेळार तें मेळपणांतलें जिवीत थंयच सांडलें आनी आपलें जिवीत बदल्लें. आनी ज्या वेळार तेणी आपलें जिवीत बदल्लें त्या वेळार संपूर्ण कायेन ती देवाची जाली आनी आयज आख्ख्या पवित्र पुस्तकान तिची खबर लिहून गेली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तुजी जिवीत तूं देवाक समर्पण करताय त्या वेळार तुजे जिविताची जबाबदारी देव घेता. हालेलुया. समर्पण खूब म्हत्वाचें, खूब म्हत्वाचें. कित्याक त्या समर्पणा वरवीं देवाची कृपा आमच्या थंय वाचता. आमेन. त्या समर्पणा वरवीं देवाची जिवीत आमचे भितर आसा. हालेलुया. सो पळयात, एक ती सामारीतीन वस्तरी आख्ख्या शाराक बदलली. आयज तुज्या भितर ती देवान ताकद दिल्या तुजें जिवीत बदलूं, तुज्या फॅमिलीक बदलूं, तुज्या वाड्याक बदलूं, तुज्या शाराक बदलूं, तुज्या आख्ख्या कंट्रीक बदलूं. हालेलुया. तुजे भितर ताकद दिली. सो पळयात, वाडात वाडात वाडात. कित्याक तेची उतरां साचणीक जिविताची. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून तुजी उतरां साचणीक जिविताची आनी तुज्या उतरां वरवीं आमी ताकदीन भरता. तुज्या उतरां आमी घटायेन भरता. तुजी उतरां आमकां मोगाची आसा. आमेन. गॉड ब्लेस. खेरीज भाशेन आज सांगूंक सोदता, आयज राती 12:05 म्हटल्यार 12:05 आसतना न्हू आमची प्रेज एंड वर्शीप लायव्ह आसतली. पेकवणीचे प्रेयर आसतले, वर्ड ऑफ गॉड आसतले. सो 12:05 आसतना स्टार्ट जातलें. सो सगळीं जाणां जॉयन जावात. जेंकां खबर ना तेंच्यांनी एकामेकाक सांगात. 12 वाजता आयज राती प्रेज एंड वर्शीप आसतली, वर्ड ऑफ गॉड आसतले आनी पेकवणीची मागणी आसतली. आमेन. गॉड ब्लेस.